प्रमोद नायक आम्ही भाई म्हणटा सो आज अनओपोज्ड चेअरपर्सन कुचडे काका मुन्सिपालिटी जालो हांव ताका कुचडे सगळ्या मुन्सिपालिटी वाटेन आनी तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी वाटेन आनी भारतीय जनता पार्टी वाटेन हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. जो टर्म जरी तरी कमी आसा पूण तो काम करूं शकता आनी ताका धाडस आसा. सो आय विश ऑल द बेस्ट आनी मागता की ज्यो गोष्टी जशें आज स्ट्रे डॉग्साचो विशय खूब वाजला आमच्या मतदारसंघात स्ट्रे डॉग्साचो विशय आसा तो मुन्सिपालिटीन हँडल करपाक जाय. हांव खात्री मागता की प्रमोद बाब जो चेअरपर्सन घेतला एलॉ विथ चीफ ऑफिसर आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन लागता ताका घेवन तो स्ट्रे डॉग्साचो इशू एक हांगा त्रास जाता लोकांक तो सोल्युशन काडटलो. हांव आनी आमी सगळे कावन्सील तेजे वांगडा आसतले ताका हेल्प करपाक हो स्ट्रे डॉग्साचो इशू पयले. बाकीचे इशू खूब आसा, रस्ते आसा, हे आसा, बाकीचे इशू आसा ते आमी कशे करपाचे आमी वांगडा मेळून करतले. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. कशें दिसलें कितें आज खऱ्यांनीच म्हाजो आयुश्यांतलो बरो दीस आनी टर्म जरी म्हाका मेळ्ळो हांव ह्या टर्माक म्हणजे जाता तितले पर्यंत आमदारा सगळ्या आमदारा येवन जें काम दिवपाक वयतलो. भाई मेजर काम तुका कितें दिसता कितें जावपा जाय अशें आनी तुजी कामां भितर खुबशें काम मेन रे अशें मेन काम थोडो टायम मेळ्ळा तुका कितें करपाक सोदता ह्या टायमा भितर म्हळ्यार आतां आमदारान सांगता डॉग इशू आहा पळय तो मेन आहा. कित्याक जीं स्कुलां भुरगीं सकाळ फुडें स्कुलां वयतात ती बिबेन वयता स्कुलां वयतात तो चड इशू आहा. मागीर म्हाजे मतान एक सकाळ फुडें जे पळय शिगार ओडटात स्कुलां वयता त्या भुरग्यांक त्रास जाता बट तेंचेर मातशें कडक कारवाय करची अशें म्हाका दिसता. भाई मेन मुद्दो कितें आसा तुजो तुजो जो शॉर्ट टर्म मेळ्ळो पळय तुका मेन हें कितें आसा एम कितें आसा तुजें मुन्सिपालिटी एरियान भितर डेवलपमेंटा डेवलपमेंट हांव आमदार घेवनूच करतलो आनी कांय फरक पडपाक म्हाजे वांगडा कावन्सिलर आसतले जे म्हाजे बरोबर आसात ते म्हाजे बरोबर आसतलेच. हांव कांय म्हणना म्हणा गार्बेज चॅक बी माफ करपाचें आसा तें तो इशू आसा 19 बिल्डींग आहा मेन गार्बेज बिल्डींग गार्बेज टॅक्सचो इशू एक्चुली सरकारा फुडें मांडला. फाटल्या चेअरपर्सनान कावन्सिलर रेजोल्युशन घेवन धाडलां फॉलोअप करता. पूण कितें आसा गोंयभर गार्बेज टॅक्स हो सगळ्याक काडटा. आमकां कशें काडप हो तेजी त्रुटी चालू आसा. सगळो 100% काडूंक शकना. ताका 1 रुपया 2 रुपया दवरपाचो प्रोविजनाचे कायद्या भितर करपाचें प्रोविजन ते चालू आसा. म्हाका दिसता थोडे दिसांत जावपाक जाय. दुसरो विशय जो आसा 90/10 बिल्डींग म्हाका दिसता ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आहा. फाटलो चेअरपर्सनचो प्रसन्न बाबी फॉलोअप करतले. आतां आमचे भाईन फॉलोअप करपाचें आनी बेगिना बेगीन जो म्हाका दिसता एक संकल्पना आमी रचलेली खूब पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता विश्वास तेजे पयलीं प्रदीप तेजे पयलीं अशें करून चेअरपर्सन खूब जावन गेले आनी तितूंत भितर एकूच इच्छा आसली की मुन्सिपालिटी बिल्डींग बेगिना बेगीन जावची. 2-2.5 वर्सां भितर तें कंप्लीट जाल्लें आहा. आनी आतां त्रुटी आसा की एग्रीमेंट सायन करून तांकां जे पयलीं तेंच्यान रिहेबिलेट केल्ले जी सुद्दां मार्केटान तांकां परतून दिवपाचें आहा. सो ऑलरेडी म्हाका दिसता कावन्सिलाचें रेजोल्युशन आसा आनी फक्त वी आर अवेटींग PWD रेंट सर्टिफिकेट ती तरी गोवोरमेंटान धाडटले की 50% ऑफ एक्झिस्टींग PWD रेंट सर्टिफिकेटीचेर तांकां एप्रुवल घेवन फाटीं घेतलेले सायन मारलेली. परतून आयचें रेंट कितें आहा तें दिवचे पयलीं ते 50% करपाक गोवोरमेंट धाडून हांव फॉलोअप करतलो. सो दॅट बेगिना बेगीन जे 44-42 लोक जे रिहेबिलिटेशन आसा तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आसतलो. मागीर उरलेलो आसा ते ओपन ऑप्शन आसतले. ओपन ऑप्शन म्हणजे हायस्ट बिडराक आसतले शॉपां ती. सो अशें करून आमी फुडें व्हरून तें काम करतले. कितले % काम कंप्लीट जाल्लें आसा? ऑलमोस्ट 95% काम जाला. एक इलेक्ट्रिकल केबल ट्रान्सफॉर्मर कित्याक ताका सेपरेट इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर जाय तो एक इशू कित्याक रोड डिगिंगाच्या परमिशनाक मागला ते दितले. तो कनेक्शन जातरी हेका ट्रान्सफॉर्मराक हांव म्हणूं शकता की ऑलमोस्ट जालें अशें. कित्याक बाकीचीं कामां पेंटींग ते चालू आसा आनी मेन फोकस आसा आमकां ग्रावंड प्लस फर्स्ट तो दिवपाक आनी ऑक्युपन्सी घेवपाक जाय. सो कंप्लिशन सर्टिफिकेट जेन्ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जातलें तेन्ना TCP कंप्लिशन सर्टिफिकेट वयतलें म्हणजे हेका लायसन्साक आनी मागीर म्युनिसिपालिटी स्वताच्या बायलिंगाक ऑक्युपन्सी दितली. सो हेजे खातीर हो त्रुटी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जावपाक जाय. बाईकूय सांगतलो फॉलोअप कर म्हण आनी तें बेगिना बेगीन करपाचो. आमी पळयतात की केपेची बिल्डींग सेम अशीच उरल्या. सो मागीर एक काम उरलां ती 4 वर्सां जालीं. सो हे बिल्डिंगे कडेन त्याच कडेन केपें
केपें सेम आमचे पळय केपें पळय हांव केपेंचें उलयना. आमचे ऑलरेडी जेन्ना बिल्डींग आमी जे डिहेबिलिटेड कंडिशन आशिल्ली ती फाटले कावन्सिलाचें रेजिस्ट्रेशन घेवन ताका स्टेट गव्हर्मेंटान सपोर्ट करून जो गोल्डन जुबली ग्रांट आमकां दिल्लो म्युन्सिपालिटीक सरकारान तो आमी हँड ओवर केलो जी सुदार आनी खंय तरी बॅलन्स पयसो जी सुदार म्हणजे गव्हर्मेंटान घातलो आनी बिल्डींग जाल्या. आतां हांगा प्रॉब्लम काय आसना कित्याक शॉपकिपर ऑलरेडी एग्रीमेंट आहा शॉपकिपरा कडेन 42 शॉपकिपरा कडेन एग्रीमेंट आहा कसो भशेन तांकां ते शॉपान तांकां हँड ओवर करतले बिफोर वेकेटींग. सो होच एग्रीमेंट आतां PWD रेंट सर्टिफिकेट येतरी ताका गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल जाय. सो ते हांव फॉलोअप करून जे दीस गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल येतले ते दीस एग्रीमेंट फ्रेश एग्रीमेंट फॉर 3 years जे एज पर पॉलिसी कितें आसा ते करतले. आनी ऑलरेडी शॉपकिपरान एग्री जाल्या की एक्झिस्टींग जे खूब वर्सांचे शॉपकिपर ते पुर्तुगेज टायमाचे शॉपकिपर आनी तांकां ऑलरेडी पयलींच्या कावन्सिलान आनी आतांच्या कावन्सिलान डिसिजन घेवन 50% ऑफ द PWD रेंट असो तांकां एग्री केल्ले आहा. सो ते रेंट येतरी गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल जाय आनी ते मागीर आमी तांकां हँड ओवर करतले. बाकीचे जे आसा बिडींग जशें हांवें सांगलें बाकीचे हांगा खूब कडेन अशें आहा पूण आमकां खात्री आहा की कावन्सील बरें आसा आमी आसा कावन्सिला वांगडा आनी ही बिल्डिंगाचे जे दुसरे कडेन जशें जाल्यार तशें करपाक दिवचें ना कित्याक आमकां टोटल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेवनूच आमी तांकां हँड ओवर करतले. सो कितें आसा टोटल टुटी कितें आसता एक गव्हर्मेंट बिल्डींग जाल्ल्या कारणान म्युन्सिपालिटी बिल्डींग जाल्ल्या कारणान वयर सकयल जाता पूण तुमी बिल्डींग जी पयल्ली आसा एक बरी इमारत जाल्ली आहा. आमकां पयलीं बाजारांत पार्किंगाचे विशय आसताले सो आमी खर्च करून जशें म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगा भितर सगळें आमी रावले त्या बिल्डिंगांत अंडरग्रावंड पार्किंग केलां. तशेंच 90/10 जे बिल्डींग आमी म्हणटा ताका नांव ठरवून पूण ते मागीर कावन्सिलाक थारायतले की न्यू बिल्डींग 90/10 सर्वे नंबर ताका आमी 90/10 म्हणटा. न्यू नांव कावन्सिल थारायतलें आनी अलॉंग वीथ न्यू नेम ऑफ द बिल्डींग ते कितें आसा तितून भितर अंडरग्रावंड पार्किंग म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 कार्स आनी मोटरसायकल अशें करून ते बिल्डींग जशें बाजारांतली पार्किंगाची वेवस्था जी आसा कितें एक संकल्पना आसा फाटले कावन्सिलान घेतले म्हणजे हे कावन्सिलान घेतले फाटल्या चेअरपर्सनान पे पार्किंगाचो कॉन्सेप्ट पूण खंय तरी आमी तांकां म्युन्सिपालिटी बेसमेंटाक जे अशें थारायला की जरी तरी म्युन्सिपालिटीन बिल्डींग आपणाची आसतली थंय एक सिस्टम आसतलो की जे शॉपकिपरांक दिल्या तेंचें कंट्रिब्युशन करून बारीक मेंटेनन्स जशें हावजकीपिंग टॉयलेट ते मेंटेन करतले मेजर म्युन्सिपालिटी करतले असो संगम आमी फुडें वयल्लो आसा. कावन्सिलांनी फाटीं रजिस्ट्रेशन घेतलेलें आसा. सो हे भशेन ते एग्रिमेंटा भितर घालतले तेंचे पयशे कलेक्शन आनी तितून भितर मेंटेनन्स कमिटी जे बिल्डिंगाचे जे दितले तितून भितर चीफ ऑफिसर हो म्युन्सिपालिटी इंजिनियर तेजो मेंबर सेक्रेटरी आसतलो अशें संकल्पना आमी रचलेली आहा. कित्याक न्यू बिल्डींग बांदतरी ते मेंटेन करपाक जाय आनी हांव म्हणना की म्युन्सिपालिटी मेंटेन करना पूण खंय तरी फाटीं फुडें प्रायोरिटी दुसरी आसता आनी मागीर बिल्डींग न्यू बांदतरी ताजे खुबशे गोश्टी जाता. सो तेजे खातीर ते सगळे एप्रुवल घेतरीच आमी ते लोकांक हँड ओवर करपाचें कावन्सिलर भशेन हँड ओवर करतले जे फाटले कावन्सिल आतांचे कावन्सिलान रेजोल्यूशन घेतलेलें आहा तांकां हँड ओवर करपाक. बाकी सगळ्यांक एक वर्स मेळ्ळें आनी भाई फकत आतां 3-4 म्हयने कितें जालें कितें डिले जालो ना तर कितें आसलें पळय पयलींच ताका जेन्ना आमी बसलेले तेन्ना भाई फर्स्ट टायम कावन्सिलर तसो प्रसन्न फर्स्ट टायम कावन्सिलर बाकीचे जे चेअरपर्सन जाल्ले ते 3 टायम 4 टायम 2 टायम कावन्सिलर आशिल्ले पूण खंय तरी बसले तेन्ना चेअरपर्सन मेल आशिल्लो आनी वायस चेअरपर्सन फिमेल आशिल्ली. सो ते भाशेन ते फुडें गेले आनी तेन्ना विशय जालो की लास्ट जो ताका एक्चुली 7-8 म्हयने मेळपाचे पूण आतां 4-5 म्हयने मेवता तो वयर सकयल जालो एक हें आशिल्लें आनी तितून भितर आमी सगळ्यांनी उलोवन केल्लें की एक खंय तरी आमच्या लास्ट चेअरपर्सनचो प्रश्नबाब आशिल्लो की काळा हॉल जे आमी इनोवेट केला तेजेर आपणाचें एक कितें तरी म्हणजे एक भावना आशिल्ली ती भावना आमी सगळ्यांनी मेळून फुडें व्हरली. आतां भाई आसा तो तशें 3 म्हयने वा 4 म्हयने वा 5 म्हयने हो फरक कांय करना. चेअरपर्सन काम करतलो जशें आज पळयलां की आमचे भितर जे करपाचें काम करपाचें जाय तें 2 म्हयन्यांनी करूं शकता. सो आय थिंक ही वील मेक अ डिफरन्स आनी तो फाटल्यान लावून काम करपाची ताकद तेकडे आसा. हें न्ही की फाटल्या चेअरपर्सनाक जावना अशें ताका एक उमेद आसा. तेणें सांगलें ते भशेन की खुबशीं कामां जशें डॉग मॅनर जे आसा हे प्रायोरिटी नंबर 1 तेजे खातीर हांव ताका फूल तेंको दितलो आनी डॉग मॅनन्स हे कुचड्या वयल्यान कशें टॅकल करप एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हें म्हाका दिसता कुचड्या वयल्यान आमी पयलीं चालू करपाचो प्रयत्न करतले. आनी हें करता तेन्ना एकूच विशय की कोणूय एनिमल लेवलाक हर्ट करनासतना एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जशें इन्स्टिट्यूशनल रिलिजियस रेल्वे स्टेशन बस स्टँड हे डॉग जे स्ट्रे डॉग लोकांक त्रास करता खूब कंप्लेनी येता आनी हें येता तेन्ना हांकां टॅकल करपाचें काम म्हाका दिसता भाई वांगडा आमी सगळे कावन्सिलर आनी हांव आमदार म्हूण रावतलो आनी दाखोवन दितलो की गोंयान फर्स्ट कावन्सील डॉग मॅनन्साचेर टॅकल करपाक शकतले. बाकी सगळ्यांक एक वर्स मेळ्ळें आनी भाई फकत आतां 3-4 म्हयने कितें जालें कितें डिले जालो ना तर कितें आसलें पळय पयलींच ताका जेन्ना आमी बसलेले
घेताले ते कंटिन्यू करचे म्हाका खुशी भोगता की म्हणजे बरोबरचे सगळे कावन्सिलर म्हणजे बरोबर रावले आनी म्हाका हे पदार हाडून बसयले आनी हांव तेंगेली सगळे बरोबर घेवनच काम करतलो कोणाक भेदभाव करपाना आनी आयज आमदार आमचे बरें आसतलो काम असल्या कामाक आनी आमदार हांवें परत एकदां रिक्वेस्ट केला ताणें आमी मंत्री मिटींग घेवची आनी सांगपाचें मुद्दे मेन गजाल म्हळ्यार जे प्रोजेक्ट उरल्यात ते जाता बेगीन कंप्लीट करपाचें आनी कितें आसा मेन करपाचें आणि कितें आतां म्हणला की खूप time कमी मेळ्ळा. बिजा लागून डॉग काडपाचे ते सगळे ते कशें तुमी हँडल करतले ट्रीप करपाची कुत्र्यांक कुत्र्याचें तें आतां आमदारान हल्ले कडेन आसा जी गोश्ट खरें ती सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर आहा ती सारकी फॉलोअप करून आमी फुडें ती पावयतले आतां तुमकां कमी टायम मेळ्ळा तितून दाखयतले हय कमी टायम मेळटा तेन्ना हांव धरून बसना कित्याक समज एक 8 वरां काम करता तें मातशें हांव वाडयतलो एक 10-12 वरां काम करता मातशें चड वर करपाक गेल्यार म्हाका वचपाना म्हाकाय काम करपाक उमेद हांव काम करून येयला मनीस आनी तेका काम करपाक तेका कसलोच भंय आसता 95% काम जालें म्हणटा आतां बेगीन करून इनोव्हेशन कितें तुगे कामा भितर हय हय जाता बेगीन काम करून घेवपाक सगळें कितें आमगेले म्हागेले वोटर ते म्हागेले भावंड भरपूर आहा हांव तेंचे खातीर बेगीन जाता तें काम करून घेता